हाय माय यूट्यूब फॅमिली सगळी तुमको शाय सोजमता तुम सगळी बरी हाय म्हणून सॉरी जायते दिसान ब्लॉग काडटा हांव बिजी आहलोलें आनी मातशें बरेंय नाहलोलें तेका लागून ब्लॉग काडपा मेळोना। पयले सुवातेर म्हणल्यार जायते लोकांनी म्हाका कमेंट केलोलो ती प्लेस खूंय काय म्हणून डॅडीज होम पिकनीक गेलोलो पळय थिंगा ती न्हू एक्वा मरिना बीच रिसॉर्ट कलांगूट गोवा थिंगा गेलोलीं आमी सगळीं। आनी दुसरें म्हणल्यार आयज हांव फ्रेंडागेर येयलां। फ्रेंडागेर कित्याक येयलां जाण तूं तेंगे फेस्त आहा फेस्त केसो तें तिसऱ्या फेस्त सो तें फेस्त हाल्या बट हांव तेंगेर आयजूय येयलां। ओके मागीर तुमकां दाखयता हांव तेंची फेस्त कितको कोताय ती। ओके फ्रेंड्स आतां न्हू आमी बेसपुरा वचोन येयलाय आनी आतां आमी फाल्यां हेस्ता तयारी कोत्ताय। पळय हे म्हगे फ्रेंड ते म्हाका नेल पेंट लावपा येयला सो ते नेल पेंट लायताय ते मागीर तुमकां दाखयता। ओके सो गायज आमी आतां आमची प्लेस चेंज केल्या कित्याक थिंगा बसलो पळय थिंगा आमी थिंगा बरें जायना आमचें लावपाचें कार्यक्रम सो आतां आमी दुसरे कडेन बसलाय आनी पळय हें आपणा कोत्ता डिजायन। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आतां ब्रेकफास्ट बीन केला आनी आमी आतां कपेलाक वयताय दाखयताय तुमकां फेस्ताची प्रिपेरेशन ती कितको प्रिपेर जाताय ती फेस्ताक। ओके हिंगा न्हू सगलो वाड्यावयलो लोक हा पळय न्हू तो एकठांय जाता तिसऱ्यो कोल्लापाक तशेंच नाल्ल फोडून कांतपाक येता लोक। हें न्हू तिसऱ्यांचें फेस्त जायते वर्सां पयलीं न्हू हें फेस्त सुरू जालोलें खूंय आनी ह्या फेस्ताक तिसऱ्यो वांटाय। हांवें आयकलां ते भाशेन ह्यो तिसऱ्यो खूंय पयल्यो वडाच्या पानार दिताल्यो आतां ह्यो तिसऱ्यो पेपर प्लेट्सान नाजाल्यार पेपर बाउल्सान दिताय। आमचे तिसऱ्यांचे फेस्त बामण भाटान असो करता। फेस्ता दिसा न्हू 12 वरांचेर मागणें जाता सो आमी हिंगा 12 वरांचेर मागण्यांक गेलोलीं।
सो फ्रेंड्स आत्तां आमी मिसाची घारा येयलाय आनी आयज फेस्ताक तियात्र हाडला. तियात्र कॉमेडियन सॅलीचो. सो आमी आतां तियात्रा वयताय. ओके सो फ्रेंड्स तुमकां हांव आतां मेवता. कालचो तियात्र एकदम बरो आसलो आनी तुमकां तर म्हाजो व्लॉग बरो दिसला जाल्यार तुम्ही तेजो व्हिडिओ लायक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा प्लीज. थँक्यू गायज.